हरे कृष्णा सगळ्यांक श्रीकृष्ण लीला मळल मिगेले पेजान तुका स्वागत. आज आमी सांगोवत आसाची हनुमान चालीसा बरयलले नतलारी बरोचाक आईलेक साहचर्य तेत भक्तोत्तम जावन आशिल्ले हनुमान स्वामीले शिष्यत तुळसीदासू 12 महिनेरत तुळसीदासाला अम्मा तुळसीदासाक बाळान जल्लली. जनन जतनाची तोंडांत बरी दांत आशिल्ले तुळसीदासा पळयतनाची गंतूळ जन सांगतांची कसकी अनर्थ जेवच्या वता हे चेडू कसकी अनर्थ दाखोवच्या कथा इलो म्हणून. तशी आवसून आनी बापसून ते चेडडाक नक्क म्हूण सांगून सोडताची. तशी कोणे नत्तिले ओड जेवचे तुळसीदासाक वायडीक जत्तरी भायल म्हणल्यारी भारी प्रीती आशिल्ली. आतांय ताका कोणेची मोग केल्लें ना, ताका कोणाकय मोग करूं आशिल्लो अवसर मेळ्ळें ना. एक दिवसू बायल तागेला सांगना अशी तिगेले बापसू थंय वता. काम सकट जावन घरा येताना बायले दिसना म्हणटना लागींचे जरांगेला निमगितना तांणी सांगताची ती तिगेल्या घरा चमकली म्हणून. एक दिवसू म्हटल्यार एक रात ताय बायलेक पळयना अशी बैसू जायना म्हणलें एक अवस्थेर तुळसीदास आशिल्लो. तशी ते दिवस सांजेची ते दनाची तुळसीदासू बायले घरांत तुका वता. वेळू राती जाता बायले घरा पावका जाल्यार व्हडलें एक न्हंय दंटू आस. पोंच्या काय गुतना जाल्यार न्हंय उडता. उड्डून बुड्डून बुड्डून वता म्हणटना कसकी एक सपोर्टाक मेळटा दवरूक एक रुक्का कुडकशी एक. तशेंच आमी थंय दवरून आनी एक सायडाक पावता. जोर गुडगुड मिंच आसता त्या वेळार ते मिंचेचे एक प्रकाशान तूं पक्कन ताण पळयतना एक रुक्का कुडक म्हूण ताण तितले वेळ धरलेले एक मड येत म्हणून मना वता. घडरी ते कसले ताका मत्ते वचना मत्ते खूब भायले म्हणत. तशें ते बायले पळोवच्या कितेरी घरा वता. घरा पावन बायले लागीं सांगता तुका पळयना अशी म्हाका जायना हांव अशी सकडत आयलो हांव एक रुक्का कुडक म्हूण सांगून धरलेलो एक मड येत इतलो सकड हांव कश्ट बघून तुका तो पळोवच्या आयला तुका म्हाका सोडून वचून जेम सका सांगतना बायले एक बामणाल ते एक मोग बरी एक अळशीक जावन दिसता कसो एक मनीस ये म्हणून सांगून. तशी ती सांगता मेगे वयर आशिल्ली हे मोगाचे अर्धपुणी तुमकां देवा लगे आशिल्ले जाल्यार केदन की तुमगे जन्म सार्थक जाता आशिल्ले म्हूण एक उत्तर तीन सांगचे. ते एक उतरान तुलानत तुळशीदासाला हे जन्मांतू नातल्यार जिवनांतू एक बदलावण येवचे. हे भौतीक जिवनांतू विरक्ती येवचे तुळसीदासू थंय सुकून देंवता सीता वारणासीन तुका वता. तशी वारणासीन तूं देवस्थानान तुला एक अंदेवासी जावन जीवन काडू सुरू करता. केदनाय गंगा स्नान करचे तुळसीदासू थंय सुकून गंगा स्नान करून येताना एक सानोची बुडकुळेन तूं उदक गंगा जल घेवन येता आशिल्लो आनी थंय आशिल्ले एक रुक्का पंदाक रामा 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 म्हूण सांगून घालता आशिल्लो. ते रुक्कान तूं एक गती मेळना अशी मोक्ष मेळना अशें आशिल्ले एक प्रेत आत्मा आशिल्ले. केदनाय हे तुळसीदासान नामस्मरण करताची गंगाजल घाल्ले निमित्तान ते प्रेतात्माक मोक्ष मेळूक वता. तशी एक दिवस हे प्रेतात्मा तुळसीदासाले एद्राक प्रत्यक्ष जाता. लक्ष लक्ष योनीन तुलान जन्म घेवन आतां आमकां मनुष्य जन्म मेळचे. ते मनुष्य जन्म अनित्य जावन आशिल्ले कुशीक अंगाचे सुखाक जिब्बेचे रुचीक अशी काम क्रोध मोह लोभादी विकाराक उपयोग करनाशी देवा मना करूक उपयोग करून देवा लगी पावच्याक प्रयत्न कर का म्हणून म्हाका आजी गोत्तस. तशीची म्हाका आतां एक मनुष्य जन्म मेळूं वता ताका एक निमित्त जाल्लेले तुमयत. गंगा जल केदनाय हे रुक्का पंदा घाल्ले दिकून वची देवाला नामस्मरण केदनाय आयकुचें आशिल्लें भाग्य मेळ्ळें दिकून वची एक मनुष्य शरीर हे म्हाका मेळूं वतस. हे प्रेतात्मा सुकून म्हाका मोक्ष मेळूं वतस मोचन मेळूं वतस. असले एक सहाय तुमी मेगे लागीं निमगुका कसं सहाय जावका सांगता. तुळसीदासान म्हाका श्रीरामचंद्राक पळोवका श्रीरामचंद्रा दर्शन जायी म्हूण सांगतना प्रेतात्मा सांगता. ते सकट कोण दिवच्या म्हाका जायना तशें जाल्यार हांव हे प्रेतात्मा जावन इतले वर्स हे रुक्कान तूं वास करका जाल्लो गती आशिल्ले तूं विंगड कसलें निमगी म्हूण सांगतना तुळसीदास म्हाका ते शिवाय विंगड कसलें नाका म्हाका मेगेले श्रीरामचंद्रा दर्शन जायी म्हूण सांगतना प्रेतात्मा सांगता जायत हांव तुका एक सहाय कोण दिता. ते लागीं आशिल्ले
ते देवस्थानांतू केदनाय संजेचे रामायण पारायण करता आसताची थंय ते रामायण आयकुच्याक पारायण करचे आयकुच्याक एक मंतार मनीसू येता ते कोण म्हळ्यार आंजनेय स्वामी येता. तुम्ही आंजनेय स्वामीले शिष्यत्व घेतले म्हणजाल्यार तुमकां श्रीरामचंद्रा दर्शन खंडित मेळटले म्हणून सांगता. प्रेतात्मान सांगिल प्रकार रामायण पारायण करचे जागेरी वत्ता. वचून पळयतना एक जनाक पळयता आसतना प्रेतात्मान सांगिल प्रकार एक मंतार मनीसू मत्तेर वली पांगूर येता उगूर 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 येता. कडरी मुखार बसता रामायण आयकुच्याक. रामायण ऐकत दोळे सुकून उद्दा येतस रामा 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 म्हणून सांगतस. सशी रामा ते दिसाचे रामायण पारायण कोण जावन सक्कड जण वत्तर येता. हे मनीस थंय सुकून उठयता. उठोवन वतना तुळशीदास धांवन वचून ते मनशाले पादार विंदारी साष्टांग प्रणाम करता. आश्चर्य जावन पळोवचे ते मंतार मनीसू निमगे येता. तुम्ही कसं हे करताची तुमकां जन जो चुकून गेल्ले तुम्ही हांव कोण म्हण लेखला म्हूण निमगे येता. तेन्ना तुळशीदास सांगता म्हाका गोत्तस मेलमेद्रा रब्बूनस कोण म्हणू म्हाका गोत्तस कोळ न्हू आतां हांव येवन हांगा प्रणाम केलेले आंजनेय स्वामी तुम्ही मेगेले गुरु जल्लारी येता म्हाका श्रीरामचंद्राले दर्शन मेळटले तुम्ही म्हाका शिष्य जावन स्वीकार करका म्हणटा. तेदना ते मंतार मनीस सांगता तुम्ही कसं लेखला आंजनेय स्वामी खंय आसा हांव खंय आसा तुमकां जन चुकून गेल्ले आसतले म्हूण सांगतात. आनी तुळशीदास सांगता ना म्हाका चुकून वच्चे न्ही हांव हांगेची एक जनाक सूक्ष्म जावन पळयतस. तुमगे वरीची भक्ती रसांतू मग्न जावन हे रामायण इतले मनान आयकलेले विंगड कोणी हांगा नाची. तुमगेले दोळेंतूय हद्देंतूय सर्व श्रीरामचंद्राले चैतन्य म्हाका दिसूं येता. तुम्ही दय दवरन म्हाका तुमगेले शिष्य जावन स्वीकार करका म्हणून सांगतची रडतची. आंजनेय स्वामीले पायू दोळे उदकांनी धुल्ले म्हूण सका सांगनाचे तशी रडता. तेदना ते एक मोगा मुखारी आंजनेय स्वामी स्ವಂತ रूपारी तुळशीदासा मुखारीक प्रत्यक्ष जाता. अशी ताका शिष्य जावन स्वीकार करता. तुळशीदास सांगता म्हाका श्रीरामचंद्रालानी लक्ष्मण स्वामीले दर्शन घेवका आशिल्लें ताका तुम्ही म्हाका शिष्य जावन स्वीकार करका. तुमगेल तसले एक गुरून तुलानत म्हाका श्रीरामचंद्राल दर्शन साध्य जेवचे म्हूण सांगता. आंजनेय स्वामी सांगता कूट देवस्थानांत तुका वच थंय केदनाय सांजे श्रीरामचंद्र आनी लक्ष्मण स्वामी येतांची तुगेले भक्ती आनीकय वर्धन जेवचे आसा. तुका देवाक पळोवका म्हणल्यार तेची एक मन देवाक तुगे वयरी येवका जाल्यार तुका श्रीरामचंद्राक पळोवच्या जेवचे. ते देखूनची तुगेले भक्ती दीस वत्त चड जेवच्याक कितेरी तूं कसं करका म्हळ्यार रामायण हे कलिकालांत जनांक मना वच्चे रितीरी तांगेले भाशेन तूं बरोवका. तूं वाल्मिकीले पुनर्जन्मत म्हणून म्हाका मना वत्तस. तुगेले हे जन्मा उद्देश तेत रामायण प्रचारण करका श्रीरामचंद्राल काणी प्रचारण कोरून जनांगेल मनान तूं भक्ती असं करका. एक दिवस खंडित श्रीरामचंद्र तुगेले इद्राक प्रत्यक्ष येतलो म्हणून सांगता. तर आंजनेय स्वामीन ताजेटू एक कार्य सांगूस कसं म्हळ्यार तुका हे रामायण बरोच वेळार मस्त नमुनेचे कश्ट दुःख सगळे येवच्या पुरो त्या वेळार सगळे तूं मेगेल स्मरण करी हांव तुका रक्षण करूं येता. तशी आंजनेय स्वामीन सांगेल प्रकार चित्रकूटा वच्चे तुळशीदासू थंय वचून रामायण हिंदीरी बरोवच्याक सूर करता. तशीच थंय आशिल्ल्या जनांक श्रीरामचंद्राल काणी सांगून दिवच्या सुरू करता. सकण चुकून सांज ताई हे काणी प्रचारण करचे काणी बरोवचे सकडे करतची सांज वेळाचे गांध जरोवन दिवच्याकय सूर करता. श्रीरामचंद्राल काणी प्रचारण करतलो एकलास म्हणून घाव सगळेची कळटा. तशी तुळशीदासू प्रशस्त जाता. हे तुळशीदासाले कार्य ते वेळाचे चक्रवर्ती जावन आशिल्ले अकबर अल खानान थंय पावता. तशी अकबरू
तुळशीदासाक आप्पयता दरबारान तुका तशी तुळशीदास वत्ता अकबर सांगता तू श्रीरामचंद्राल काणी सकट जनाकी सांगून दितस म्हूण कळ्ळें तूं मेगेल काणी सकट जनाकी सांगून दिवका मेगेल नावय प्रशस्त जवो म्हणून सांगता तदाना तुळशीदास सांगता मेगेल देवत श्रीरामचंद्रू विंगड कोणाले काण्याव सांगू कैलेकनी आनी सांगचे ना म्हूण सांगता म्हाका विंगड कोणाले काणी सांगूक साध्य न्हय म्हणून सांगता ह्या आयकतना अकबराक जोर कोप येता तशें अकबरू तुळशीदासाक जेलांतूक घालता तशी ते जेलांतू बसून तुळशीदासू जोर रडता म्हाका हांगा सुकून तांणी दिवश मारला म्हाका कसले बेजार ना जाल्यार हांव सूर कोण दवरलें एक कार्य रामायण विवर्तन करचें ते म्हाका एक पूर्ती करूं जाल्यार म्हूण सांगून जोर जोर रडता तशी तदाना आंजनेय स्वामीन सांगिले उडगास येता तुका कसं कश्ट आयला री तूं मेगेल स्मरण करी हांव तुका रक्षण जावन येतलो म्हणून तशी ते जैला बसून 40 श्लोक आशिल्लो हनुमान चालीसा तुळशीदासान बरोवचे ते बरोवन केदनाय ते म्हणटा बसून सुरू केलें तुळशीदासान तशी एक दिवस पक्कन 2 सैनीक धांवन येयलीं जेला भितर इकडे तुळशीदासाला सांगता तुमकां अकबर चक्रवर्तीन आपयला उगे येवची म्हूण सांगता थंय तुळशीदास निमगीत ते कसं जल्ले म्हूण निमगीताना तांणी सांगताची फतेपूर सिक्री सगळेची मंकड भरल्यांची तांणी सगळे नाश नश्ट करून घालता आसताची तशी अकबर चक्रवर्तीन तांगेले मंत्र्यांक गेले की निमगेल्या वेळार तांणी तेकला आनी सांगले तुळशीदासाक जेला घालल्या निमित्तान आंजनेय स्वामीक कोप येयला तशेंच वानर सैन्य सगळेची फतेपूर सिक्रीन तुका येयले ताका मोचन केलें म्हणजे जाल्यार हे वानर सैन्य सगळेची वापस वतलींची म्हणून तशी तुमकां तापयता आसची म्हणटा तशी तुळशीदासान वतनाकी पांय पडता अकबरू कडरी केल्ल चुकी जाल्ले म्हणून सांगता तशी तुळशीदासू वापस येता आनी ते सूर कोण दवरलेले ते रामायण परिभाषा करचे पूर्ती करता ते तुळशीदासान बरयलेले ते हिंदींत बरयलेले ते रामायणात रामचरित मानस ते जन्म उद्देश पूर्ती करून खुशीन ते चित्रकूट देवस्थानांतू जीवन करचे तुळशीदासू एक दिवस सांजे गांध जरयता आसतना दोनी चेल्ले ते केत्ताची बारी चंद लक्षण अशें दोनी चेल्ले चेडूव तशी नीडल दाखयताची तुळशीदासू तांकां नाम तांडून सोडता निडलारी नाम तांडून सोडता तशी तांणी वताची तांणी चमकल कूडले एक किरा रुपारी आंजनेय स्वामी तुळशीदासाला घेवन सांगता तूं श्रीरामचंद्राक आनी लक्ष्मण स्वामी पळय न्ही म्हणून तदन तुळशीदास सांगता ना हांव पळय न्ही म्हणटा सांगता मागीर तूं कोणाकच नाम तांडून सोडलेले तूं कोणाकच गांध लावन सोडलेले म्हूण निमगीता तुळशीदासा जोर बेजार जाता कितले काळ जाल्ले हांव हे श्रीरामचंद्रागले दर्शन घेवच्याक रक्कून बसला कडेरी मेगेले येद्रा येवणू हांव स्पर्शन कोरताय म्हाका कळ्ळी ना म्हूण सांगून जोर जोर रडता तदन आंजनेय स्वामी सांगता ओड ना तुका एक वेळारी श्रीरामचंद्रान दर्शन दिलें नवें तूं तुगेलें कर्तव्यच खंडीत वापस एक पंत तांणी तुगेले येद्रा येतलींची म्हणून सांगता तशी तुळशीदासू रक्कून बसता ते गुरुले आंजनेय स्वामीले उत्तर विश्वास करून रक्कून बसता तांगेल कर्तव्य करताची तशी वापस एक दिवस श्रीरामचंद्र आनी लक्ष्मण स्वामी तेची चेल्लेंगेल रुपारी तुळशीदासाला घेता नाम गांध लावच्या कितेरी ते गांध काणू लावच्या वतना तुळशीदासाक मना वता हे कोणत आयला म्हणून ते चंद आई पळयतची ते लक्षण आशिल्लें ते तोंड पळयतची दोळे तुका उद्दाक येता भोन येता दोळे उद्दाक गांध लावन सोडूताय विसरून वता ते चंदाई पळयतची रामा 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 म्हूण सांगून थंयची पडता थंयची मोक्ष प्राप्ती करता हे कलिकालांतू देव प्रत्यक्ष जत्वे म्हणून निमगूचे जनांक आशिल्ले एक उत्तरात हे काणी सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।